एस कला अकादमीचो एक स्लॅब आसा तो हे जाला कितें कोलॅप्स जाला म्हणून. सो सर तुमी हेजो कितें आढावो बीन घेतला आनी नेमकी सर कितें सिच्युएशन आसली थंय, तो अंडर कन्स्ट्रक्शन म्हणजे रिपेर बीन आशिल्लो काय कितें आसलें? एक गोष्ट, जोपर्यंत PWDचो रिपोर्ट जोपर्यंत म्हाका मेळना तोपर्यंत ताजेर हांव भाश्य करपाक शकना. ओके पूण एज फॉर माय नॉलेज इज कन्सर्न, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कला अकादमीच सुपर स्ट्रक्चर इज कन्सर्न. ओके तो एक फक्त म्हाका दिसता तो वेगळो भाग तो त्या वेळाचेर केल्लो आशिल्लो आनी ताका कॉलम नाशिल्ले, ताका बीम नाशिल्ले, ताका ओन्ली द आय बीम आशिल्ले. पण व्हॉट इज द कारण कितें ते पडपा खातीर त्यो काही गोष्टी फायंड आउट PWD करता. दे आर गोइंग टू कम विथ द रिपोर्ट. ओके सो PWD हेचेर तुमकां हे करतले, ब्रीफ करतले. अच्छा तुम्ही सर विजिट बीन आता दिवपाक हांवें ऑलरेडी सकाळी 7:30 विजिट केल्ली आसा आनी हांव राती हे इन्सिडेंट कळ्ळे नंतर इमिडिएटली आय रश डावन टू द सायट आनी म्हाका सगळे काही गोष्टी खबर आहा. कळ्ळें न्ही? सो तुम्ही सगळे स्टॉक घेतला. हांव राती थंय 2:30 सुद्दां आशिल्लो. सिन्स 12 सुद्दां 12तल्यान म्हाका कळ्ळें हांव सायटीर पाविल्लो आशिल्लो. म्हाका खबर आशिल्लें. पूण इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेन्स आमचीच जबाबदारी आहा. कळ्ळें न्ही? काही गोष्टी कितें करपा आनी आमी त्या गोष्टी कडेन ते रेकमेंडेशन नाशिल्लें. म्हणजे आय एम जस्ट गोईंग रात पासून हांव ते काही गोष्टी हेवूय करता. ते म्हाका ते कांय खबर नाशिल्लें कशें कितें आसा तें. ओके येस लेट अस डिपेंड अपॉन द PWD. इट इज कारण आमी ती बिल्डिंग PWD हँड ओव्हर केल्ले पासून PWD विल आन्सर दिस क्वेश्चन्स. ओके आज जो कला अकादमीचो ऑडिटोरियम कोलॅप्स जाला हो म्हाका दिसता एक सिम्बॉल ऑफ गव्हर्मेंट्स करप्शन. हांवें सदांच पयलीं काडलां रायट फ्रॉम द टेंडर बाय नॉमिनेशन आनी ताजे फुडें 65 कोटी म्हळ्यार 65 crores उदकान सरकारान घाले. हाजेर खूब इश्यू जालो एसेंब्लीन. सरकारान मंत्र्याक डिफेंड केलो. सरकारान उतर हाडलें की हो शहाजहान मॉडल आनी ताजमहालाचें कंपॅरिजन हांवें करूंक ना. ताजमहालाचें कंपॅरिजन मंत्र्यान केलें. एसेंब्लीन म्हाका उत्तर दितना ताजेर हांवें शहाजहान मॉडल म्हणून केलो. शहाजहान मॉडल म्हळ्यार कितें की आपल्याक जाय ताका कॉन्ट्रॅक्ट दिवपाचो, पयशे उद्वस्त करपाचे आनी ताजो रिजल्ट मेळपूच ना. मुख्यमंत्र्यान ह्या मंत्र्याक डिफेंड करून सांगलें की गेल्या नोव्हेंबर 2022 इफीचें इनॉग्रेशन ह्या ऑडिटोरियमान जातलें म्हणून म्हणिल्लें. आज ऑलमोस्ट 1 वर्स ताजेर जाल्लें आहा. कला अकादमी रेडी ना ती नाच, म्हळ्यार शहाजहानाचो गोंयचो ताजमहाल रेडी नाच. तो हे जालो, कॉलॅप्सूय जालो, ऑडिटोरियम कॉलॅप्स जालो. आनी आज आमी हे दिसती पडटा हे आमच्या मडगांवचें कितें हाजेर आमी केन्नाच्यान उलयतात. आमचे वेळार आमी खूब प्लॅनूय केल्ले. पूण आतां एक ताका नवी बॉडी आहा, न्यू बांद्यो आहा. मडगांव इज क्रम्बलिंग. आय डोंट वॉन्ट दीस व्हायरस टू टच फातोर्डा. दीस इज पार्ट ऑफ फातोर्डा. हे तुवें पळयलां अर्बन हेल्थ सेंटर पडलें ते पुर्तुगेजाचेर घाले तेणें. पुर्तुगेजान तेपाची बिल्डींग. आतां हें कितें? हें तुमचें इनॉग्रेट सुद्दां जावंक ना बरें. ताजे पयलीं पडटा. आनी हू इज बींग हेल्ड अकाउंटेबल? माय डिमांड इज दॅट देर शूड बी अकाउंटेबिलिटी टुडे बिफोर द सेशन बिगिन्स. द चीफ मिनिस्टर शूड ड्रॉप द मिनिस्टर. अशें जर ना जाल्यार 65 कोटी जे खावन जे उद्वस्त जाले ताका अकाउंटेबल कोणाक धरपाचो? केस आमी घाल्ली आहा हायकोर्टान. केस येत ना. हांव आतां हायकोर्टाक क्रिटिसायज करूंक सोदना. पूण जर ती केस तरी आयिल्ली आनी फायनल हियरिंग जाल्लें जाल्यार मे बी दीस पीपल वूड हॅव बीन हेल्ड अकाउंटेबल. आज तांकां अशें दिसता की कितेंय पचता म्हणून. कितेंय केलें, कशेंय पयशे म्हणले, आपले बापायचे पयशे म्हणटे, जाय ते करतले म्हणून. कोणाचे बापायचे कितें वता काय म्हणून. हो जो अप्रोच आहा तो म्हाका दिसता सगळ्यांक गोंयांक घातक जाता. गोंयचे कडेन हे आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुपांक जेवण दिल्लें, मिड डे मिलाक पयशे दिवपाक पयशे ना. तांचे 13 कोटी खातीर तांकां इतले हे केले, त्रास केले. आतां आमी पळय ते काडटकर तांचे पयशे दिल्ले आहा. आनी हांगा 65 crores अशे उदकान उडोवपाक पयशे आहा. आनी इज दीस द मॉडल ऑफ डेव्हलपमेंट? अशें करून तुमी आत्मनिर्भर आनी स्वयंपूर्ण जातले? म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान इमिजिएट स्टेप घेवन मंत्र्याक ड्रॉप करूंक जाय आनी आयदर कीप द पोर्टफोलियो टू हिमसेल्फ ऑर असायन इट टू समबडी. फाल्यां एसेंब्ली स्टार्ट जावचे पयलीं करूंक जाय, नाजाल्यार एसेंब्लीन ताका तो रिजल्ट कितें तो मेळटलो. की कला अकादमीन ओपन एअर ऑडिटोरियम जे आसा तातूंत कितें तरी कोसळ्ळां म्हणून हांव बेगीनच्या बेगीन आयलो. पळयल्यार मिडियाचे भाव आसा, सदांच तुमी वेळार सारके जाग्यार पावतात. हांगा येवन पळयल्यार
हांगा आमकां गार्ड सांगता की कोणाकूच एंट्री दिवपाक अलाउड ना म्हणून. मिडियाक सुद्दां तांणी बंदी घाल्या. म्हाका एक सांग, हें कोणाचें प्रायवेट प्रॉपर्टी? खंयच्या शाहजहानाचे प्रायवेट प्रॉपर्टी? गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी. कोण बंदी घालूंक शकता मिडियाक खंय वचपाक? सो म्हाका विचारूंक जाय, ही कोणें ऑर्डर दिल्या पयलीं म्हळ्यार की कितेंय घटना जाल्या ती पळोवपाक मिडियान थंय वचूंक शकना अशी कोणें ऑर्डर दिल्या? एक्चुअली म्हाका दिसता ही आयची गजाल काय पयलींची गजाल खबर ना, कित्याक कालूच न्यूज आयिल्ली की कोणें विचारिल्लें बाब गोविंद गावडे की कला अकादमी अजून कित्याक इनॉग्रेट जावंक ना काय म्हणून. ताणें म्हळें कित्याक जावंक ना तें तुमी PWDकूच विचार म्हणून. म्हणून म्हाका दिसता बाब गोविंद गावडेक खबर आशिल्लें की कितें तरी चल्लां हांगा आनी लिपोवपाचो हो प्रयत्न आशिल्लो. तर सांगपाक खूब वायट दिसता. पयलीं म्हळ्यार येदो व्हडलो स्कॅम हाजें रेनोवेशन करपाक उगडो जाल्लो. 50 कोटीचें रेनोवेशन. कांयच अकाउंट्स ना, कांयच टेंडर्स ना, डायरेक्ट काडून खंयच्या तरी प्रायवेट पार्टीक दिलो. आनी इतले पयशे खर्च करून सुद्दां ही दशा. रिनोवेटेड बिल्डींग इनॉग्रेशन जावच्या पयलींच पडली. तर कितें चल्लां भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान? आमकां